नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। विधानसभा अधिवेशनात हाडटले कसिनो पॉलिसी। कसिनो खातीर नवे पर्यायाचो चल्ला सरकाराचो विचार। 3 वर्सांत लायव्ह गेमिंगाचे ऑफशोर कसिनो जातले ऑनशोर। विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मंगळारा सावन 1,500 वयर प्रश्न। एकूय प्रादेशीक भाषेंत ना। सरकाराची 4 विधेयकां सरकाराक एक्सपोज करपाक काँग्रेसीची स्ट्रॅटेजी। चौदाव्या राष्ट्रपती खातीर संसद आनी विधानसभांनी जाले मतदान। एनडीएचो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपती म्हूण जवळ जवळ निश्चित। निकालाची फॉर्मालिटी 20 जुलयाक। सीडीएम स्मिथान गोंयच्या अधिकाऱ्यांक लास दिले म्हणटा त्या केशीचो फुडार मुख्यमंत्री थारायतलो। फायली चीफ सेक्रेटरी कडेन। गोंयच्या ऑफिसरांचो हात आसचो ना सुदिनाची प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी। गोंयच्या शेतकी धोरणाच्या ड्राफ्टांत ब्रँड गोवा आनी बाकीचे नव्यो गजाली घालून पॉलिसी नव्यान करतले। रिजनल प्लान 2030 टीडीआर पॉलिसीचेर निंबून शेतकी मंत्री विजय उलयलो। एनईईटीचे रिझल्टाचे कोफुसांवात प्रोफेशनल कोर्साचे एडमिशन प्रोविजनल मेरिट लिस्टाचेरूच डिटीन कावन्सिलिंग केले सुरू। एडमिशनाचो फुडार हायकोर्टाच्या निकालाचेर। आनी गोंयांत बुद्धीबळ खेळ उंचेल्या पावड्यार व्हरपी ग्रँड मास्टर अनुराग मामालाक उर्बे भरीत येवकार। विधानसभा अधिवेशनात कसिनो पॉलिसी हाडटले म्हणून मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। सूत्र सांगतात त्या प्रमाण कसिनो खातीर नव्या पर्यायाचो विचार चल्ला। 3 वर्सांत ऑफशोर कसिनो ऑनशोर कसिनो करपाचोय विचार जावंक शकता। ऑनशोर कसिनोनी लायव्ह गेमिंग करपाक मेळचें म्हणून गॅमलिंग कायद्यांत दुरुस्ती करपाची तयारी सरकारान केल्या। लकी सेवनाची बिडकी खंय परत आशिल्ली तशी मुरगांव पोर्टांत। मांडवीतलो एकूय कॅसिनो मांडवी सोडून दुसऱ्या न्हंयांनी वचपाक तयार ना म्हूण आतां सरकारूच धोरण बदलता। ऑफशोर कॅसिनोचे खाशेलेपण लायव्ह गेमिंग जी ऑनशोर कॅसिनोत नासता। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण सरकार कसिनो खातीर नवी पॉलिसी करपाक सोदता। 3 वर्सांत सगळे कॅसिनो ऑनशोर करून लायव्ह गेमिंग कायद्यांत तरतूद करपाचो विचार सरकार करता। मुख्यमंत्री म्हणटा ह्याच विधानसभा अधिवेशनात कसिनो पॉलिसी हाडटले। disclose policies before assembly to breach of privilege आणि आपल्या या सेशनात त्याचे बेसिक मोरलेस गाइडलाइन पण दिला। पॉलिसी विल बी सबस्टॅन्शियल। लकी 7 कॅसिनोचे बोटीक सरकारान पणजे पोर्टांतल्यान बिडकी कळूंक सांगल्या। मुख्यमंत्री म्हणटा ही कसिनो बोट मांडवीत पातयेवप बरोबर न्ही। हवामानूय खंय सारकें ना। So there is no license for that boat. It is in distress in the sea. So the owner had gone to the High Court and the High Court and the refuge vessel म्हणून ताका allow करा provided they can meet the specific technical requirements. So they could not meet that. आम्ही तांकां सांगलेले तुम्ही तुमचे जावचे ना येवंक शकचे ना because of the weather. It will be taken out. Turks make सगळे ते काढून घेऊन होते। परत आपण मांडव किंवा दुसरं No, you can. I don't think we should take any other more risk. Since they had gone to High Court and High Court had asked us to consider their request, we had given them opportunity. Now the opportunity proves what we were saying. Even before High Court we had said that during the closure of the port there is sandbar which generates. They had taken a undertaking that we will manage to get it with the proper terms. But जायना ते स्वेल येतात. स्वेल येतो वयर सरता आनी सकयल बसता. सकयल बसले की सँडाचेर बसता. So now the Turks will tow it as the This casino is not a new casino, which I think my fellow press members are knowing, and fellow Goans also all know. This is the casino which was stopped way back. It was auctioned also. He has gone to High Court and paid the dues last 7-8 months back, some 45 crores. The High Court has given instructions to the government.
If you ask from an RTI that तुम्ही मागले जाल्यार you can go and Captain of Ports has clearly written that right now it is not permissible because of the rough weather. It is on the directions of the High Court that this casino has been given permissions to end. It has not given permission, but on the grounds on those lines the casino has been coming. Unfortunately, it has got grounded. So things are going in a different way, which you all are also aware, to remove it from where it is because it will create a mess. आमकां टुरिजमाक कसलो अडथळो येवपाक जायना आनी तेजेर म्हाजी अशें कितें जालें समज खंयच्या बाबतींत आमकां समज टुरिजमाक डिस्टर्ब जालें जाल्यार आमी इन्क्वायरी करतले. गोंयांतले सगळे कझिनो बंद करचे म्हूण बाणावलेचो आमदार चर्चिल उलयला. हांवें काँग्रेसीन आसतना राबी नायका सांगलें तेन्ना आज न्हू जे पळय हिंगा पळय लँडार पळय काजिनो चलता 5,000 फी दर गोंयकारांक. आज गोंयकार सगळे काबार हे काजिनोचेर. काजिनो बंद जावपा जाय सारके. हे थोडीचे हे पळय हाय लँडार पळय हा काजिनो सगळे बंद जावपा जाय. आज आमचे सगळे तारोडी बारोडी सगळे काबार मरे. ट्युरिस्ट टॅक्सी बी सगळे काबार. लोक ते सगळे भांगार बायलेचे लोकांक मग केस जाता आमचे तिका. आवय हे आनी तो गव्हर्मेंट हाडला म्हणटा तो हायकोर्ट हाडला गव्हर्मेंटा ही नासतना हायकोर्ट कितें काडलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन मंगळारा सावन. अधिवेशनात पुराय बजेट पास जातलें. अधिवेशनाक 1,730 प्रस्न, 637 तारांकीत. एकूय प्रादेशीक भाशेंत ना. 4 सरकारी विधेयकां आयल्यांत. प्रस्न अधिवेशनात येवचे पयलींच तो सोशल मिडिया वेल्यान वाऱ्यार घाल्ल्यान बोवाळ पडला. सरकारी कर्मचारी काशीनाथ शेटेन फेसबुकाचेर अधिवेशनातले प्रस्न पोस्ट केल्यात. हक्कभंगा खाला एक्शन जावंक जाय म्हूण प्रकरण सभापती मेरेन गेलां. 18 जुलै ते 7 ऑगस्ट मेरेन पावसाळी अधिवेशन. सभापतीन अधिवेशनाचे कामकाज सांगले. ह्यातूंतल्यान दर हेच्या प्रमाणे सकाळचो प्रश्न घेतले वयतले. पयल्या 2 दिसांक राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर डिस्कशन्स आसतले. दुसऱ्या 2 दिसांक बजेटाचेर डिस्कशन्स आसतले सगळ्या आमदारां खातीर. आनी ताज्या उपरांतचे सगळे उरलेले दीस जे आसा शुक्रार हो प्रायवेट मेंबर्स डे तसोच उरतलो. आनी बाकीचे सगळे जे दीस आसा त्या दिसा डिमांड्साचेर उलोवप जातलें. प्रत्येक खात्याचे जे डिमांड्स आसा ताचेर सगळ्या आमदारांक उलोवपाक मेळटलें. हे फावटी शुक्रारूय बी आमी डिमांड्सा खातीर म्हणजे प्रायवेट मेंबर डे आसुनूय बी थोडो वेळ हो शुक्राराचो सुद्दां डिमांड्सा खातीर घेतलेलो आसा. कारण 15 दिसांनी ही असेंब्ली कवर अप करपाचें आसल्या कारणान फ्रायडेचो दीस सुद्दां हो डिमांड्साचेर उलोवपा खातीर घेतलेलो आसा. सो तुमकां रिजनल लँग्वेजीसान कितें क्वेश्चन्स आयल्या? ना हांव तेंच पळयतालो एक्चुली. हांवें तुजो म्हटलो तो म्हाकाय प्रश्न आशिल्लो. हाज्या पयलींचे आमचे आमदार बाब विष्णू सुर्या वाघ हो मुद्दामून विचारतालो. बट एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन मराठी किंवा कोंकणींतल्यान आमकां हे फावटी प्रश्न येवंक ना. इतले मजगती एक्टिव्हिस्ट सरकारी कर्मचारी काशीनाथ शेट्टी आड आमदार निलेश काब्रालान सभापती कडेन कंप्लेन केल्या. विधानसभेत मांडिल्ले प्रश्न ताणें लीक करून खंय फेसबुकार वाऱ्यार घाले. फेसबुका आडय कंप्लेन जावं येता. My contention is what is the breach of privilege? I submit the question. It did not come on the portal of the house. I have also not got a reply. But the question has come on the Facebook. I am also making a complaint in a breach of privilege in the house. Today I was supposed to writing at time. Tomorrow I am going to make on the Facebook. On account of how they could allow such things to be against Facebook. Against Facebook. I am moving a motion on them also. See, it is on the individual. Whether it is Kashinath or anybody or Rashinath or Pashinath, I am not bothered. I am bothered is that a person who has put a question on the Facebook without it going to anybody else, that is my breach of privilege. I put. How he has taken it is for him to decide. I am going to follow it up. I am already following. I am given to understand that the complaint has gone to because it has gone to chief secretary. Chief secretary will do what is complaint on it. Do you think it amounts to intimidation of RT activists? How can it be intimidation? See, activism is most welcome. Let him do activism. He has made a statement on Facebook against my illegally some mining issue. Go ahead. Prove me wrong. Put me inside. That is a different issue. सभापतीन मुख्य सचिवाक चौकशी करूंक सांगल्या. काशीनाथ शेट्टी आड हक्कभंगाची कारवाय पासून जाव येता. संबंधित खात्याची चौकशी जातली. इवन दो आमदारांक ते प्रश्न जे आसा पळय न्हू ते धाडून दिता. बट ते आमदारांक वयच्या पयलींच तो तेज्या फेसबुकाचेर रिफ्लेक्ट जालो. म्हणजे खंयच्याच आमदारान ताका तो दिवंक ना. तेज्या पयलीं रिफ्लेक्ट जालो म्हणजे आयदर फ्रॉम दॅट कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडल्यान तरी वचूंक जाय नाल्यार कदाचित
आमच्या ऑफिसा कडल्यान तरी वचूंक जाय. तो कोणा कडल्यान गेलो हो आमकां कळूंक ना. सो दॅट ताची कंप्लेन जी आसा ती हांवें चीफ सेक्रेटरीक ऑलरेडी हांवें बरयलां. अधिवेशनाक सरकाराक एक्सपोज करपाचेर काँग्रेसीचे CLPची बसका जाली. ज्या जाग्यार सरकारांनी गांभीर्यानी पळोवपाक जाय, सिरियसली घेवन जे इश्यू घेवपाक जाय आशिल्ले ते म्हाका खंय तरी घेतले दिश्टी पडनात. आनी ताका लागून आमी फाल्यांच्या CLP जे प्रदेशाची चलतली असेंब्ली तातूंत भितर आमी सगळे प्रश्न फुडें हाडटले. त्या सरकाराक आमी सफिशंट टायमूय तांकां दिल्लो आसा. सुरवातीच्या काळाक तेणी म्हणपाचो प्रयत्न करी की सरकार आतां नवीन येयला तेन्ना आमकां थोडी स्टडी करपाक जाय. 1 वर्स जालें, 2 वर्स जालें, गेली 5 वर्सां जालीं आनी परत आतां आनीक पड संदी आसा. 6 वर्स चल्लां. अजूनय स्टडी करपाक जाय काय कितें? अजूनय शिकपाक जाय काय कितें? 50,000 सुरवातीच्या बजेटाक म्हणलें नवीन इंडस्ट्री हाडटले आनी 50,000 नोकऱ्यो. आतां 50,000 नोकऱ्यो कितल्यो त्यो सांगून हांव 50,000 नोकऱ्यो इतल्यो म्हणल्यो, कितली इंडस्ट्री येयल्यो, कितली भुरग्यांक कामाक भुरगे लागले. फक्त आश्वासनाचं. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस आणि सुभाष खुटवळकार. भारताच्या 14व्या राष्ट्रपती खातीर सोमारा संसद आनी विधानसभांनी मतदान जालें. 20 तारखेर देशाक नवो राष्ट्रपती मेळटलो. NDAचो रामनाथ कोविंद आनी UPAची मीरा कुमारा मदीं ही वेंचणूक. मात NDAचो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपती म्हूण जवळ जवळ निश्चित. औपचारीक घोशणा 20 जुलयाक जातली. सोमारा देशाच्या 14व्या राष्ट्रपती खातीर वेंचणूक जाली. NDAचो रामनाथ कोविंद आनी UPAची मीरा कुमार उमेदवार. सोमारा सकाळी मोदीन आनी BJPचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आनी बाकीच्या फुडाऱ्यांनी मतदान केलें. अमित शहान गुजरातचो आमदार ह्या नात्यान मतदान केलें. गोंयांत सगळे 38 आमदार धरून लखनौचो खासदार मनोहर पर्रीकारानूय पर्वरे विधानसभा संकुलांत मतदान केलें. हांवें वोटींग केलां एज पर माय हायकमांड. हायकमांडान कितें सांगलें? वोटींग केलें तें सिक्रेट. हरशी तुम्ही स्टँड डिक्लेअर करू शकता बाय. हांवें तुका सांगलां हायकमांडान म्हाका सांगलां त्या भाशेन वोट केलें. NDA कॅन्डिडेट सपोर्ट ते करता तुम्ही? हांवें म्हज्यान तुगे वोट सिक्रेट सांग पावता. प्रेसिडेंट इलेक्शन व्हेरी इम्पॉर्टंट इलेक्शन्स आनी म्हाका दिसता आय एम व्हेरी लकी टू बी वोटींग फॉर दीस इलेक्शन. एज अ कोलिशन पार्टनर वी आर सपोर्टिंग द NDA कॅन्डिडेट मिस्टर कोविंद. आनी एक बरो उमेदवार आसा आनी म्हाका खात्री आसा की आमचे एक इंडियेचो जी इमेज आसा ती बरी तरेन इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्माचेर पोर्ट्रे करता म्हणून. सो लकी आय गेस आनी इट्स अ प्राऊड मुवमेंट टू बी वोटींग फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. I don't comment on it. Let us wait for 28. पण आमकां मिनिमम कितें पडपाचें जाय वयर पडूंक जाय. आज प्रेसिडेंशियल कॅन्डिडेट जे आशिल्ले तांचे वोटींग आशिल्लें आनी हें वोटींग बरे तरेन जालें. मगो पक्षाच्या 3 आमदारांनी आज वोटींग केल्लें आसा आनी 3 जाणांनी बाब रामनाथ कोविंद हे जे NDAचे प्रेसिडेंशियल कॅन्डिडेट आसा तांकां वोटींग केल्लें आसा. कारण आमी NDA बरोबर आसा आनी म्हाका दिसता एक सकयल्लो मनीस उच्च शिक्षीत जावन आज राष्ट्रपती पदार वता आनी हें खरें धोरण भारतीय जनता पक्षान म्हणजे NDAन आंखिल्लें आसा. त्या खातीर तांचे हांव कॉंग्रेच्युलेशन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.